हे डिपार्टमेंट जे आसा फुडल्या एका वर्सांत तुमकां प्रोग्रेस दाखयता. आज एका दिसान 70 कोटीची ह्या 9 म्हयन्यात आमी 350 कोटीची कामां चालू केली. आय एम प्राऊड ऑफ दॅट. अँड इट इज ओनली नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत. कारण फायनान्शियल अप्रुव्हल जे आसता ते मुख्यमंत्री एज अ फायनान्स मिनिस्टर म्हणून दिवचे. हाजे कडेन ते मेळ्ळे शिवाय तुमचें काम चालू जाय. आज सुद्दां आमी एक फायनान्शियल हें घेतलां थिवीचें 41 कोटीचें, फोंडेचें घेतलां 43 कोटीचें. आज मेळ्ळा म्हणजे ताजें उद्घाटन समारंभ आतां मुखार जातलो. आतां ही सगळ्यो गोष्टी जेन्ना आमी करतले तेन्ना प्रोग्रेसिव्ह गव्हर्नमेंट म्हणून तुमकां दिसतलें. एनओसी मेळटली फाल्यां परां, पूण काम करून दिवपाची जबाबदारी तुमची आसा. कारण शेवट एक मनीस हें काम करूं शकना, सगळे एकठांय जाले जाल्यार बेगीन जाता. आनी ही लायन इम्पॉर्टंट तुमकां. ही लायन जर कंप्लीट जाली आसत जाल्यार जे फ्लक्च्युएशन आसा तें कमी जातलें आनी आजूबाजूचे जे गांव आसा तांकांय बरो सप्लाय मेळटलो. हे जर पळयशी जाल्यार खूब व्हडलें काम आसा. त्या कामाचेर कांयच ना म्हटल्यार आमचो गव्हर्नमेंट एक 31 crores स्पेंड करता. आनी अंडरग्राउंड केबलिंग सबंद बिचोले वाठारांत आसा. सगळे बिचोलेच्या भागात रायट अप टू आयडीसी, मार्केट, भायलीपेट, आतिलपेट, बोड्ड्या, लाखेऱ्या, लांबगाव हांगा आनी ही सगळी लायन वचोन हावसिंग बोर्ड वाळशे वचोन मुळगांवच्यान मागीर अस्नोड्याक वतली आसा. आनी हे जे केबल आसा ह्या केबलाची जे फूल 45 किलोमिटराचेर हे केबल म्हणजे इतले फिरतले. सो मेजर प्रोजेक्ट वर्क आसा आमचो. ते अडवळपाच्यान बी चड येताले मेणपूरच्यान की हांगा आमकां करंट वता परत परत. पण साळांतल्यान एकूय फोन ना. तर कित्याक ना, साळांत सबस्टेशन घातले आनी सर पॉवर मिनिस्टर जाल्यार सरान ते सबस्टेशन चार्ज केले. तुमकां बिलीव मी सांगता, आमकां एक सुद्दां फोन अंदू पावसाक साळांतल्या लोकांनी येवंक ना.